नमस्कार न्यूज गोंयकारा आयज आमी हिंगा जायनो वेल्ली आनी हांवें हेज्या पयले 2 पाटी लायव्ह गेलोलो आनी दाखयलोले न्हू इल्लीगल हिंगेन काम कोताय ते कसलें परमिशन नासतना म्हण कोणाली ऑर्डर नासतना आनी जाल्यार सांगताले ते ऑर्डर आहा म्हण बट ती ऑर्डर आहा ऑक्टोबर 15 जालो म्हणटरी टायम बाउंड आहा तेका तें काम करपाक बट हें आमकां दाखयलें ना तेणें तो आनी कोणा दाखयता आनी तेणें आमकां सांगिलां तशें हांगा म्हणलें सो आमकां दाखय म्हळ्यार दाखयलें ना तेणें आनी काम कॉमेस केलें तेणें जेन्ना काम कॉमेस केलें तेन्ना हांवूय म्हाकाय खबर ना म्हूण अशें करून कितें जाता तें खबर ना सो राती कळ्ळें हांव म्हगे कामासून वयता आसतना तेन्ना हांवें चोयलें तेका तें हिंग काम चलता ओके राती वगत तो सो दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार मागीर हेका उलयतलो आमगेल्या सरपंचा कडेन सो सरपंचाक विचारलें दुसऱ्या दिसाक तें म्हणूंक लागलें आपल्या बरें येयल्लें तें आपूण तेंका सांगिल्लें ना म्हण करूं जावपा ना मागीर ते काडले आनी मागीर हेज बरें केलें MLA बरें केलें ते सो MLA बरें केलेले तांकां सांगिल्लें मुझ तेमी टेस्टींग कोत म्हण ओके टेस्टींग कोत म्हण सॉयल टेस्टींग कोताय म्हण तेणें ओके म्हण म्हणटा तो कोण हांगा कितें म्हणटाय तो तेंगेलो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो तेमी सांगिल्लें मिन्स लायक टेस्टींग कोता कोर म्हण आतां तेणें जाण जावपा जाय आसलो न्हू हें टेस्टींग कोताय तें देखून रोड डिगींग जाता रोड सायड डिगींग जाता हें विचारूंक जाय आसलो न्हू ते कडेन तो खूंय टेस्टींग कोतो काय म्हणून वो शेतां कोतो काय म्हणून कित्याक तेकाय खबर आहा तेका टायम बाउंड आहा म्हूण लायक मे 15 सोन ऑक्टोबर 15 सो काम करूं जायना म्हूण रोड डिगींग आनी रोड सायड डिगींग करूं जायना म्हूण असो तेज्यान एका उतरान बंद करूं जाता तेका ना म्हूण टेस्टींग देखून काय म्हूण तें टेस्टींग करूं तें होंडपा पडटा न्हू सो एशें कोन्न जालें मागीर तेमी दुसऱ्या दिसाकूय काम कॉमेस केलें तेदो हांवें सांगिल्लें तेंकां मातशें स्टॉप करय म्हूण ओके मागीर तेमी सांगिल्लें स्टॉप कोत म्हूण आनी हांव कळ्ळो मागीर मुगे पर्सनल काम आसलें सो थिंग गेलो सो पोतून इवनींग देखून येता आसतना तें काम चालू आहा आनी तेज्या पयलें आनी एकलो येयलो खूंय आमगेलो गांव भाऊच तेणें विचारलें मुस्ता कितें चलत काय म्हूण ते थिंग काम कोताय ते तेका वयता तेरा नाम क्या मागताय काय म्हूण तेरे गो एशें कोन्न तेका क्वेश्चन कोताय खूंय ते जाल्यार हें कितें हे केसो दादागिऱ्यो आनी ते दोणा तेणें म्हाका सांगिल्लें तें अशें करून आपल्या हिंचाल म्हूण आनी हें कोत म्हूण सो राती कोडे हांवें निच्यो केला आज आख्या दीस बऱ्या रावन आज हांवें तेंका बंद करून घेतलें म्हूण जाल्यार आज ते सुमार 10 ते दोणा हांव येयलो तेंगे काम चालू आहा बंद करूं म्हळ्यार कोनाय बट मागीर सांगिल्लें तेंका तुमगेले हेका आपोवन हाड म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरा आपोवन हाड म्हूण ते दोणा तेमी तें काम बंद केलां आनी तो येवपाच्यान तें काम बंद दवरून रावलें तेंका मागीर तो येयलो तो उलयलो अशें तशें सांगूंक लागलो ते सांगिल्लें तेका मिन्स तुमको हें ना न्हू वर्क ऑर्डर ना न्हू तें बंद कोरी आनी आज केशे भाशेन बंद जावपा जाय म्हूण सांगिल्लें तेका तो म्हाका सांगता निलेश काब्रालान तेजें नांव घेता निलेश काब्रालान सांगिल्लें म्हूण हांवें म्हळें दी म्हळें लेटर दी तेगे कितें आहलें रिटर्न कितें आहलें दी म्हळें ना खूंय बातें वता खूंय हांवें म्हळें बातें तूं तेको कोर म्हळें सो एशें कोन्न तो हेचें तेचें नांव सांगता वयलें तें सांगता कुच्चोरी देखून काम चलत थंय हांवें म्हळें कुच्चोरी काम चलत तें तुमी इंको नाकाय म्हळें कुच्चोरी कोरयाय म्हळें आनी आमकां खबर ना म्हळ्यार तुमकां तें थिंगा लोक कितको करून दिताय ते गोडे तेमकां तें खबर ना आसतो म्हळें सो ते टायम बाउंड आसत म्हणून उमकोच असो आनी आयज तें सोगलें सांगोन सरपंच बीन येयलो सरपंच येयली मागीर आनी जाय जाण गांव येयले आनी सगल्यांनी आयज सपोर्ट केलो आनी आयज तें काम बंद केलें आनी हेचोय आतां तेंगेली मेशिनरी बीन आतां सगळी पॅक कोरल्या ती फाल घेवन वयतले ते असो मागता जोण एकल्यान आपल्यागले गांवांक कितें इल्लिगलिटी जाता न्हू ती भायर सोराय आज
कोण असो हे चोयना. हे बारीक बारीक वस्तू ते व्हडले जाताय. आमकां दिसता ते कित कोताय ते कोण वयतले म्हूण. आयज चोय गोंय हिळपावल तें. आयज जी गरज आहा ज्यो वस्तू ते आमकां दिनाय. आयज थिंगा टोळेकांट्यार बाराडी जंक्शनाचेर एकूच दिसा 2 एक्सिडेंट जाले. आनी हांवें थिंगा आमगे ग्रामसभाक जावं पंचायतीन मीन्स वचोन थिंगा स्पीड ब्रेकर डिमांड केल्ले. ते डिमांड हे स्पीड ब्रेकर देखून पास जावन आहाय. बट ते केदों घातले लोक मेलमोटरीची. सो थिंग बाणाले 2 जाण चोड कोण आहा तेंगे पांय बीण मोड तेंगे हॉस्पिटलां आहाय. ती मेलो जाल्यार कितें कोता आहले. थिंगा ते आनी एक पाट व्हिडिओ काडलो तो. थिंग एक आख्खी चींच मोड पडो आहा आनी टनाचेर थिंग तो रस्तो पेडे जायत वयता. ते निलेश काब्राला दिसती पण ते झाड अप्रूट जालें तें. ते PWDन एक्शन घेवपा जाय. हे कोण कोतलो. सो मागता लोकां जाय मातशें तुमी चतूर रावचें. कितें हें गोंय आतां सारकें काबार जायत वयता आनी तुमी मातशें आमकां आदार दिवचो. आमी मुखार रावताय तुमी आमच्या फाटल्यान रावचें. आनी कितें घोडटें आमचे दोळे मुखार हाडचें आमगे दोळे पावनाय. मीन्स लायक तुमी आमकां ते आमचे नोदरे हाडपा जाय, फोन मारपा जायो. सो तुमको फोन ना जाल्यार कोण आमगे कोण तुमगे वळखीचे आमकां वळखताय तांकां फोन नंबर घे, आमकां फोन माराय, आमी येताय. कळना. सो एश कोन्न मागता सगल्या लागीं हें आयज कितें जालां तें तुमी चोत्रायेन घेवपाचें. आनी असल्यो इलिगलिटीज आनी ते सगळे भायले कोण एकलोय गोंयकार ना. जे काम कोताले ते कोण कॉन्ट्रॅक्टर जावं तेंगे सुपरवायझर जावं कोण एकलोय गोंयकार ना. हे उत्तराखंड तेंगे कॉन्ट्रॅक्टर उत्तराखंडाचो चिंताय तुमकां आतां. आनी तो हें कोता केसो बंद करून आहलो. म्हळ्यार आज हांवें निच्यो केलो आख्या दीस बऱ्यार. आनी सकाळीं 10 येयलो तो हिंगसोन 2:45 गेला. सगळें तेंगेलें बंद करून तेंगेलें ते मशिनरी बीन हें करून. सो मागता मातशें हे भाशेन तुमी तुमगेलो वाडो आनी तुमगेलो गांव पयलीं सांबाळचो. उपरांत आमगे गोंय सेफ जातलें. देव बरें करूं.